नंतरचे जे काही हे असेल प्रोजेक्ट असतले ते होमिओपॅथी युनानी सिद्ध म्हणजे आयुष्याची सगळ्यो पॅथी ज्यो आहा त्यो गोंयांक रिप्रेझेंट जातल्यो आणि तातूंत जे आमच्या फर्स्ट पेजीन आमी तीन हे हाडल्यात. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विथ 100 बेडेड हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर and postgraduate college in Ayurveda. In yoga and naturopathy, there are 150 bedded hospital, research in both yoga and naturopathy, and courses of yoga from 1 year to 6 years, like that, up to the post graduation. नंतरच्या हातूंतल्यान आमचें हें आसा की ऑलरेडी आमकां जागो मेळिल्लो आसा 2 लाख स्क्वेअर मिटर गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान. आमचें हें आसा की तिसरो जो स्टेप आसतलो आमचो तो होमिओपॅथी आसतलो आणि त्यानंतर युनानी आणि सिद्धा हे सगळे तातूंत आमी त्या सगळ्या हितून एकच प्रोजेक्टान सगळे एकोमोडेट करतात. हय होमिओपॅथी या थर्ड प्रोजेक्ट होमिओपॅथीचो आसता. तुमी हॉस्पिटल घालपाक इतको डिले कित्याक जाता गव्हर्मेंट सायडींतल्यान? गोवा गव्हर्मेंटान डिले ना डिले जालो काही जाग्याचे मातशे प्रॉब्लेम जाले आणि त्यामुळे जागो मेळटकीर आमी लगेच ताचें इनॉग्रेशन केलें. फुडल्या म्हयन्याक अशें टेंडर वगैरे सगळें जाल्लें आसा. फुडल्या म्हयन्याक आमचें काम सुरू जातलें. ऑलरेडी फॉर्मुला सॉर्ट आउट केला आणि त्याचे ड्राफ्टिंग हे ते सगळं चालू होते. फॉर्म्युला आमकां खबर ना पण त्यांनी एश्युअर केला आमकां की ह्या बजेट सेशना किंवा ताजे पयलीं अशें जाता तशें तें तातूंतल्यान हे ताका सोल्युशन आमी दितात म्हणून आमच्या प्रेजिडेंटान आमकां एश्युअर केला. कारण आमचे ते बरोबर आशिल्ले फोरमाचे मायनींग फोरमाचे लिडर आशिल्ले आमचे बरोबर आणि त्यामुळे ते बेगीन करप हें काम चालू आसा. हो आतां वर्सभर जालें पूण डिले जायत आसा. टायमींग दिवप आसा. तो विशय तसो मातसो कटकटीचो विशय आसा न्ही तुमी जाणात. ते सरकाराच्या हातांत म्हणजे फुल्ली सरकाराच्या हातांत नाशिल्लें पूण सरकार आतां तातूंतल्यान वाट काडपाक पळयता न्ही. पण ती पण कितें आसा सुप्रीम कोर्टाच्या टसल जाय अशें रस्तो आसूं जायना. तो सर्वसम्मत जावंक जायो आनी मायनींग बरें ती सुरू जावं दे अशें तरेन ताका लागून थोडो उशीर जाता. ओके हे बजेट सेशनान फुलफील जातलें ज्या पद्दतीन डिस्कशन आमचें जालां तातूंतल्यान जातलें. कितले दीस अंदाज? ह्या सादारण 15 मार्च बरी जातली. सॉरी 15 फेब्रुवारी सेशन सोंपलें की तेच्या आसपास जाता. लोकांनी ठरयल्लें आसा कितें करपाक तें. कोण कितले म्हणजे लोकांकय खबर आहा कोण ह्या गोंयचें बरें करूं शकता, कोण लोकांच्या हातून आसा ते ऑलरेडी लोकांनी ठरयल्लें आसा. आतां आमी 11th वराचेर आमी हें करून ताचो तशें कांय नुकसान आमकां तरी जावची ना. सब एक बाईपोल इलेक्शन में पार्शिकर भी बहुत नाराज़ ऐसा लग रहा है कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैंने इंडिपेंडेंट रहने के लिए भी रेडी है. उसका कार्यकर्ता बोल रहे हैं ये विषय अभी नहीं है. अभी तो उनका एज ए फाउंडर है सर बीजेपी का. सब सही है. सही बात सही है. इसकी ये बातें जो है ना अपर लेवल पे प्रेसिडेंट के साथ उनकी हुई है और जो कुछ उनमें तय हुआ है वो सब उसी तरह से हो जाएगा. आपको क्या लगता है कि उसको मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आखिर देखिए जो किस तरह से जो कुछ बातें पीछे जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में पार्टी अच्छी तरह से विचार करके सब कुछ करेगा. फिर पर पार्टी बेनिफिट के लिए पार्टी सक्षम है. बस सीनियर लोगों को छोड़ेगा नहीं सर? ऐसा नहीं कोई नहीं छोड़ेगा. सीनियर लोगों को सीनियर नहीं कोई भी हो पार्टी का कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत महत्व का घटक है और किसी को छोड़ने की बात यहाँ नहीं है. बस थैंक यू.